नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या प्रवासात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याण ह्या माध्यमांतल्यान जाल्या इतिहासीक वाटचाल. गरिबां खातीर घर, बायलांचो सन्मान आनी शेतकारांक खातीर आदार ह्या सारकिल्यो येवजण्यो लागल्या चालीक. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत मानेस्तांनी दिल्यात संदेश. पर्यावरण पूरक सैमा खातीर लोकांनी योगदान दिवपाचें केलां आवाहन. दोनापावला राजभवनाचेर पर्यावरण दिसा निमतान जाली खासा कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्लास्टीक मुक्त वावराचेर करपाचेर दिला भर. वैराच्या क्षयरोग निर्मुलना खातीर भक्कम आनी समन्वयीत यत्न आसात सुरू. टीबी मुक्त भारत अभियान नियाळ बसकेत मुखेलमंत्र्यांनी घेतली माहिती. आसामांतल्या हुंवाराची परिस्थिती ल्हवू ल्हवू लागल्या सुदारपाक. बचाव आनी मजत कार्य आसा सुरू. आनी आतां खबरो विस्तारान. फाटल्या 11 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखालच्या केंद्र सरकारान सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याणाच्या माध्यमांतल्यान एक इतिहासीक वाटचाल केल्या. ह्या प्रवासांत लोकांच्या मनांत निर्माण जाल्लो विश्वास, हाताक मेळिल्लो रोजगार आनी जिवितांत आयिल्ली नवसंजीवनी तोखणाय करपा सारकी आसा. ह्या चित्रफितींत गरिबां खातीर घर, बायलांचो सन्मान, शेतकारांक खातीर आदार, तरणाट्यांक खातीर रोजगार आनी भलायके खातीर क्रांतिकारी उपाय येवजण्यो स्पश्ट दिश्टी पडटात. वेगवेगळ्या येवजण्यांनी सामान्य लोकांचो आत्मविश्वास वाडला आनी देशाक आत्मनिर्भरतेच्या दिकेन वेल्ल्याचें स्पश्ट जाता. पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था. अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है. अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती. पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे. बिचौलिए अपना कट मार लेते थे. अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं. हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में. पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी. पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे. आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है. अब बीमार लाचार नहीं है. इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है. आज संवसारीक पर्यावरण दीस. प्लास्टीक प्रदूषण पयस करूया ह्या संकल्पनेंतल्यान हो दीस आयज मनयतात. 1973 वर्सा सावन एकवटीत राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण जागृताय मोहिमेचो भाग म्हणून हो दीस संवसारभर पाळटात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या निमतान जारी केल्ली पळोवया ही एक चित्रफीत. इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है. मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है. लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया. मिशन लाइफ की तरफ उठा हर कदम और वही आने वाले समय पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा. एक बार फिर सभी को पर्यावरण दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा संदेश प्रसारीत करून पर्यावरण पूरक वर्तणुके खातीर एकठांय येवपाचें आवाहन केलां.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाणें आपल्या संदेशात पर्यावरणा खातीर केल्ल्या दरेक कृतींतल्यान फरक पडटा अशें सांगून धर्तरी मातेच्या रक्षणा खातीर आनी पर्यावरण पूरक सैमा खातीर लोकांनी वावुरचें अशें आवाहन केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लेगीत पर्यावरण दिसा निमतान पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर तळागाळात काम करपी कार्यकर्त्यांची तोखणाय केल्या. एकठांय येवन केल्ल्या प्रयत्नांतल्यान पर्यावरणीय आव्हानांचेर आपूण मात करूंक शकतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशात नमूद केलां. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान गोंयांत लेगीत खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. दोनापावला राजभवनाचेर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत खासा सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. तांचे हस्तुकीं पारंपारीक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात जाली. मुखेल सोयरे म्हणून नामनेचे समाज कार्यकर्ते डॉ. प्रकाश आमटे आनी सौ मंदाकिनी आमटे हाजीर आशिल्ल्यो. प्लास्टिकाचो वापर संवसारभरात मोठ्या प्रमाणात जाता आनी प्लास्टीक ही पर्यावरणाची हानी करता हें मतींत दवरून प्लास्टीक मुक्त वापर करूंक जाय अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. $3.5 मिलियन टन प्लास्टीक ही तशी पळोवंक वचत जाल्यार प्लास्टीक एन्युअल वेस्ट हो हांगासर जावपाक लागलेलो आसा. ताजेर कशा पद्दतीन उपाय काडप हें सध्या व्हडलो प्रॉब्लेम जगा समोर आनी आमच्या देशा समोरूय आसा. कालांतरात आमी तेजेर एक एक स्टेप करीत आसा. बट काही प्लास्टीक जर पळयत जाल्यार ती हजारांनी वर्सां सुद्दां वेस्ट जायना. त्या खातीर म्हाका दिसता आमी सिंगल यूज प्लास्टीक तरी जी पूर्णता बॅन म्हटल्या पण ते कागदार उरलां ताजे आतां इम्प्लिमेंट जावपाक सुरू जातलें म्हाका खबर आसा. आमी जरी तो कायदो केला तेजे आमी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन ह्या एनवायरमेंट डेच्यान तरी सुरू करुया. हांव करता म्हणना करुया म्हणटा. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं दिल्ली सरकाराच्या शाश्वत येरादारी उपक्रमा खाला 200 इलेक्ट्रीक बसींक पावटो दाखोवन ह्या कार्यावळीचें लोकार्पण केलें. हो उपक्रम अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्पाचो एक वांटो आसा. दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आनी गुजरातांतल्या 29 जिल्ह्यांमदीं 700 किलोमीटर लांबायेचो अरवली पर्वत वळेरेंत वनीकरण मोहीम चालीक लायल्या. प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं आयज एक पेड मां के नाम ही कार्यावळ लेगीत चालीक लायली. प्रधानमंत्र्यांनी नवी दिल्लींतल्या भगवान महावीर पार्क उद्यानांत वडाचें रूख लावन हे मोहिमेचो शुभारंभ केलो. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसावपला येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राज्यात क्षयरोगाच्या निर्मूलना खातीर सरकार कटिबद्ध आसा आनी ते खातीर भक्कम आनी समन्वयीत यत्न करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. टीबी मुक्त भारत अभियान ह्या संदर्भात आयोजीत केल्ल्या नियाळ बसकेत मुखेलमंत्री उलयताले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, भलायकी सचिव, भलायकी संचालक, टीबी विभाग प्रमुख तशेंच संबंधित अधिकारी आनी डॉक्टर्स हे बसकेत हाजीर आशिल्ले. हे बसकेत मुखेलमंत्र्यांनी टीबीच्या निदाना खातीर हातांत मावपी एक्स-रे मशिनांच्या खरेदी खातीर मान्यताय दिल्या. टीबी संदर्भात पंचायत पावंड्याचेर तपासणी मोहीम हातांत घेवपाची लेगीत हे बसकेत थारायले. राज्य सरकार आनी टीबी विरोधी घटक हांच्या एकवटीत प्रयत्नांतल्यान गोंय पयलें टीबी मुक्त राज्य जावंक शकता असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. प्रोजेक्ट परिवर्तन ह्या एंटी मायक्रोबियल रेजिस्टंट प्रतिबंधक उपक्रमा खातीर गोंय सरकार, फायझर कंपनी आनी अमेरिकर्स
हांचे मदीं 4 वर्सां खातीर कबलात जाल्ल्याची माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. 41 सरकारी भलायकी केंद्रां आनी हॉस्पिटलांत जावपी संक्रमण उणें करपा खातीर धोरणात्मक डिझायन्स केल्लो हो प्रकल्प आसतलो. सुरक्षीत सेवा आनी भौशीक भलायकी सुधारक ह्या गजालीं खातीर ही कबलात फायदेशीर थारतली अशें मंत्री राणे हांणी खबराकारांक सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संकल्पनेंतल्यान चालीक लायिल्ल्या एक पेड मां के नाम ह्या कार्यावळीक गोंयांत लेगीत नेट मेळटा. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान थिवी मांडेल वाठारांत जाल्ल्या कार्यावळींत राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी हे कार्यावळींत वांटो घेतलो. तांच्या हस्तुकीं कांय झाडांची रोपां लावपाची कार्यावळ जाली. गोंय सरकाराचे रानां विभाग आनी नगरविकास खातें हांच्या जोड पालवान मडगांवां सोनसोडो वाठारांत वृक्षरोपणाचे पयल्या पावण्यावेली कार्यावळ आयज चालीक लायली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हजेरेंत जाल्ल्या ह्या कार्यावळींत थळावे आमदार दिगंबर कामत हेवूय हजर आशिल्ले. मानेस्तांच्या हस्तुकीं सुरवेक दिवली पेटून कार्यावळीची सुरवात जाली. पूर्वपार प्रमाण कोयर वाडोवपाच्या ह्या वाठारांत झाडां रोवन हिरवळ निर्माण करपाचो हो उपक्रम आसा. ह्या कार्यावळीक प्रधान मुखेल वनरक्षक कमल दत्ता, नगरविकास खात्याचे डीएमए ब्रिजेश मणेरकार, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार आनी हेर लोक प्रतिनिधी आनी अधिकारी हाजीर आशिल्ले. आमदार दिगंबर कामत हांणी पर्यावरण रक्षणाचें म्हत्व स्पश्ट करून उपक्रमा फाटली फाटभूंय सांगली. हे गोंयांत वेगवेगळ्या भागांत करपाचें फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणेन प्लॅन केल्लो आसा. अत्यंत बरी आयडिया आसा. एनवायरमेंट डे आज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आमी सेलिब्रेट करता आनी वर्ल्ड एनवायरमेंटाच्या दिसा हो प्रोग्राम मडगांव शहरांत लॉन्च जाता. खास करून मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाच्या ह्या संसोडो एरियेंत हो प्रोजेक्ट लॉन्च करता. ही अत्यंत आनंदाची गजाल. हांव फॉरेस्ट मिनिस्टराचें अभिनंदन करता की ताणें स्टार्ट करता आसतना सुद्दां संसड्यावेलो हो जागो स्टार्ट करपा खातीर ठरयलो. अत्यंत बऱ्या पद्दतीन प्रोग्राम जातलो, तो लॉन्च जातलें आनी तातूंतल्यान बरें डेन्स फॉरेस्ट हांगा तयार जातलें आमकां पळोवपाक मेळटलें. हाजे फाटल्यान मागीर वेगवेगळ्या भागांत ताचो प्लॅन आहा. म्युनिसिपल अर्बन एरियांत डेन्स फॉरेस्टेशन आसपाक जाय अशें सेंटराचें म्हणणें आसा. प्रायम मिनिस्टर वर्ल्ड एनवायरमेंट डेक अत्यंत म्हत्व दिता आनी ताका लागून आज वर्ल्ड एनवायरमेंट दिसाच्या ह्या दिसा हो प्रोजेक्ट हांगा लॉन्च जाता. नगरविकास, रानां आनी भलायकी खात्याचे मंत्री विश्वजीत राणे हांचेय ह्या वेळार उलोवप जालें. आमी एक ल्हान राज्य असून आमी ह्या फुडल्या 3 म्हयन्यान 5 लाख झाडां आमी कमीट करता. आमी देशान जे प्रधानमंत्रीचे विजन की आयज पर्यावरण कडेन एक जोडून घेवपाक आईक कशें आमी मानतात तशें पर्यावरणाक मानपाचें. प्रत्येक झाडाक त्या तरेचें एक वेगळे तरेचें एक आमचें एक कितें म्हणटा तें आमी तें विसरून गेले की त्या तरेचें एक रिलेशनशीप आनी हे सगळे गोश्टी पर्यावरण कडेन जोडपी जे कितें मुद्दे आहा आनी जे विचारधारा जे देशाचे प्रधानमंत्री ना ते आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न करता. म्हाका खुशी जाता आयज हो प्रकल्प आयज बाब दिगंबर कामताच्या हातीन आयज हांगा ह्या संसोडोचे लेगसी डंप म्हणून ताका नांव दिल्लें आसा. ते लेगसी डंपच्यान एक सुंदर अशें एक पर्यावरणाचे एक वेगळे तरेचे एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली अशें एक वेगळे तरेचे एक डेन्स फॉरेस्ट हांगा एक आमी तयार करपाचो आमी पळयता. वॉकवे आसतले, सगळे आसतले. अन्न आनी वखदां प्रशासनान अचकीत केल्ल्या कारवायेंत म्हापशा अलंकार वाठार आनी डांगी कॉलनी वाठारांत कांय खाण विकपी आस्थापनांचेर धाडी घाल्यो. लोकांक बरें आनी सकस खाण दिवप ही जबाबदारी आसतना कांय आस्थापनां तांचे कडेन आडनदर करतात देखून ही कारवाय करची पडली अशें अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या वेळार सांगलें. मात आमी आमचे वेवसाय प्रामाणीकपणान करतात असो दावो आस्थापनाचे जाळवणदार जायदा आनी बॉबी हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. सरकारी मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन आमी वेवसाय करतात अशी बाजू तांणी खबराकारां कडेन मांडली. स्टार्ट केल्ले एक व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह वचून कालच्या दिसा आमी अंजुनचे एरियान तशेंच डांगी कॉलनी हांगा विजिट्स करून 5 प्रमायसीस आमी बंद केल्ले कालच्या दिसा. 2 बिर्याणी युनिट्स तसोच एक स्ट्रीट फूड युनिट जे अंजुना ऑपरेट जाताले ते आनी एक होलसेल युनिट डांगी कॉलनींसान ज्या जाग्यार सान खूब बारीक बारीक शॉपांनी सप्लाय जाताले विदाउट लेबल. त्या जाग्यार आमकां थोडो मालूय मेवलो, स्वीट्सूय मेवले अरावंड 75 kg तेवूय आमी डिस्ट्रॉय केल्ले. तशेंच आयच्या दिसा आमी परते येवन आमी तीच अंजुनची एरिया कवर केली आनी आयच्याय दिसा आमी एक 3 युनिट बंद केल्या आनी जे फाटीं युनिट केल्ले तांकां रिविजीट केल्या.
आनी व्हेरीफाय केला कंप्लायन्स आसा कशें कितें तेंचे कंडिशन आसा तेवूय आमी पळोवन जे आसा तें हें केलां. आनी आतां अलंकार एरियान आमी आयिल्ले जे आमी फाटल्या दिसांनी कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. एक हे घेवपा आयले की ताणें शेड्यूल 4 मेंटेन केला काय ना म्हणून, आनी हातूंतल्यान आमी पळोवन आयले की मॅक्झिमम लोकांनी तो मेंटेन केला. म्हणजे 2 जे लोक आशिल्ले, 2 आउटलेट्स आशिल्ले, एक आशिल्ले जायका आनी दुसरो बॉबी, हे दोगांनी तेजे शेड्यूल 4चे जे पळय कंप्लाय करपाक जाय ते ताजो मेंटेन करूंक ना सॅनिटेशन पॉयंट ऑफ व्यू. आनी तातूंत खूब आमकां अश्यो निटी-ग्रिटी निवडून आयल्यो की तेजे खातीर ताणें नजरअंदाज केल्ली आसा. सो डेजिग्नेटेड ऑफिसराच्या अंडर हीज पावर ताणें दोनी प्रिमायसांक एकट्याक 8,000 आनी एकट्याक 10,000चे कंपाउंडींग केल्लें आसा. हेजी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायन्स ऑफ शेड्यूल 4. दोगां कडेन आमी कंप्लेन आमी हे फायन भरून घेतले आनी येणारे विथीन 48 hours बोथ प्रिमायसीस विल बी रिविजिटेड फॉर व्हेरिफिकेशन ऑफ दॅट कंप्लायन्स. बालचंद्र कलंगूटकर हे नाटक करपी कलाकार न्हय जाल्यार नाटक जगपी कलाकार आसा. रंगभूमी ही तांणी आपली साधना समजून काम केले अशा उतरांनी हरमल जिल्लो पंचायत वांगडी रंगनाथ कलशावकार हांणी बालचंद्र कलंगूटकर हांचो भोवमान केलो. पेडणे नवचेतना युवक संघ आनी फुले शाहू आंबेडकर प्रतिष्ठान हांच्या जोड पालवान आयोजीत गौरव कार्यावळीत जिल्लो पंचायत वांगडी उलयताले. ह्या कार्यावळीक तुयेच्यो सरपंच अनिता साळगांवकार, चांदेल हसापूर सरपंच तुळशीदास गावस, आदले पंचवांगडी अरुण पाळसेकार, नाट्य कलाकार भगवान शेटकर, प्रतिष्ठानाचे अध्यक्ष महादेव गवंडी, नवचेतना संघाचे अध्यक्ष कृष्णा पालयेकार, दिलीप कौठणकार हेवूय हजर आशिल्ले. आमच्या लायफान आमच्या नाटकाक खरी जर सुरवात कोणी करून दिली असतात, आम्ही आयज जर खंयच्या व्यासपीठाचेर उबे रावले जायत आसत जाल्यार ती केवळ ह्या व्यक्तीक लागून. शब्दफेक कशी आसची, शब्दाचे उच्चार कसे आसचे ही शिकवण जर कोणी आमकां दिली आसत, आयज जर आमी खंयच्याय व्यासपीठाचेर वचपाचें जर धाडस दाखयले जायत आसत जाल्यार ते व्यक्तिमत्व म्हणजे म्हाजे गुरू म्हणटा हे आमचे आदरणीय बाबा कलंगूटकर. त्या आयज जर भुरगे घडयतलो किंवा आर्टिस्ट तयार करतलो जाल्यार अशा व्यक्तिमत्वाची दखल घेवपाची गरज आसा, तरच ते फुडें उरतले. कारण आता ज्या ह्या घराण्यांत जे आता आर्टिस्ट आहा हे घराणेच कलाकारांचे म्हटल्यार काय कमी जावचे ना. कारण हेंचे भाव आसात तेय कलाकार, हेंचे आख्खे तो दुसरो चेडो आहा तो आता स्टुडिओ सांबाळटा, तेची सौभाग्यवती आहा ती स्टुडिओ सांबाळटाली. म्हणजे हे घराण्यांक आता इतकी कला आसान सुद्धा खंय तरी तांकां दुर्लक्ष केल्ल्या भशेन जाता. हांव ह्या माध्यमांतल्यान सरकाराकय विनंती करता की तेंच्यांनी अशे जे आसात जे आमचे कलाकार आसात तांकां सोडून काडून तेंचो योग्य तो मोबदलो तांकां मेळचो आनी तेंच्यांनी तांकां खंय तरी बरें हें करचें, सहाय्य करचें. आपल्या गौरवा खातीर बालचंद्र कलंगूटकर हांणी आयोजकांचे उपकार मानले. आपूण फकत रंगभूमीचो शिलेदार आसा, पेडणेच्या मातयेन आपल्याक प्रेरणा दिली अशा उतरांनी बालचंद्र कलंगूटकर हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्यो. म्हणजे म्हाका दिसना. आता तुम्ही म्हाका सांगा काय इतर संस्थांनी कितें ते धरून चला तुमचे संस्थेन तुजी स्वताची तेन्ना सुद्दां म्हाजो गौरव केल्लो. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नेशनल पर.
विसाव उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज नवी दिल्लीत एक पेड़ माँ के नाम ह्या राष्ट्रव्यापी मोहिमेत वांटो घेतलो. तांणी ह्या कार्यावळीत मिशन लायफा खातीर इको क्लबाची स्थापणूक जावंक जाय अशें स्पश्ट करून एका खासा वेब पोर्टलाचें लोकार्पण केलें. संवसारांतल्या दरेक जिवीत प्राण्या खातीर झाडाचें अस्तित्व म्हत्वाचें अशें प्रधान हांणी सांगलें. पर्यावरणाच्या संरक्षणा खातीर दरेकान योगदान दिवंक जाय अशेंय तांणी सांगलें. पिछले साल मेरे को बताया गया शिक्षण संस्थानों की पहल से लगभग 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। इस बार और पिछले बार देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। उनमें से 5% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रही, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की रही। इस बार मित्रों लक्ष्य देश भर में बड़ा हो, लेकिन स्कूल डिपार्टमेंट 10 करोड़ पेड़ लगाने के लिए मुहिम लिया है। मैं आपको शुभेच्छा देता हूं। भारतीय रेल्वे बेगीनूच तात्काळ तिकेट आरक्षणा खातीर ई आधार पडताळणी सुरू करतले अशी माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिल्या. ह्या पडताळणेक लागून खऱ्या गरजूंक तिकेट आरक्षणाक प्राधान्य मेळोवन दिवप हो हेत आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या पडताळणे उपरांत प्रवाशांक अदीक पारदर्शक आनी सुरक्षीत सेवा उपलब्ध जातली. बनावट तिकेट बुकींग आनी दलालांचो हस्तक्षेप हांकां आळो बसतलो आनी लोकांक तात्काळ तिकेट बुकींग सेवा अदीक सोंपेपणान मेळटली असो विश्वास मंत्री वैष्णव हांणी उक्तायलो. काँग्रेस खासदार शशी थरूर हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय संसद सदस्यांचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळान वॉशिंग्टन डीसीत अमेरिकेंतल्या वडील अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी वांगडा म्हत्वपूर्ण चर्चा केली. पहलगाम आतंकवादी हल्लो, ऑपरेशन सिंदूर आनी पाकिस्तानाचो आतंकवाद्यांक मेळपी तेंको ह्या गजालींचेर वेगवेगळ्या देशांत वचून भारताची भूमिका स्पश्ट करपा खातीर 7 शिष्टमंडळां विदेशांत केल्यात. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचो अमेरिकेच्या काँग्रेस वांगड्यांनी खर उतरांनी निशेध उक्तायला अशें शशी थरूर हांणी म्हळें. माथ्यार बंदूक मोगप्या वांगडा भासाभास जावची ना अशें भारताचें स्पश्ट धोरण आसा अशें शशी थरूर हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें. मजगतीं विदेश भोंवडी सोंपून भारतांत पावल्या उपरांत मुंबय शिवसेनेचे श्रीकांत शिंदे हांणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांची भेट घेतली. We have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions to show that they want to restore normal relationships with us, we can certainly talk to them again without needing an intermediary. So it's not in any way a negative comment about the goodwill of people. During this conflict, as I said, in any case, India didn't need persuading to stop. No one needed to tell us stop because we were telling them. The moment Pakistan stops, we are prepared to stop. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांच्यातले द्विपक्षीय सहकार्य हे सखोल बळिश्ट आनी विविधतायेन परिपूर्ण आसा अशें स्पश्ट मत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी उक्तायला. नवी दिल्लीत सर्वकष सामरीक भागीदारीच्या 5 वर्सां पुर्ती कार्यावळीत मंत्री जयशंकर उलयताले. ऑस्ट्रेलिया हो भारताचो लागींचो राजकीय इश्ट आसा आनी सुरक्षा भागीदार आसा. ताका लागून दोनूय देशां मदीं संबंद अदीक घटमूट जाल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. क्रिटिकल खनिज, सायबर तंत्रगिन्यान, अंतराळ संशोधन आनी बंदर उदरगत ह्या मळाचेर दोनूय देशां मदीं दिवप घेवप जातलें अशें मंत्री जयशंकर हांणी म्हळें. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी राष्ट्रीय सुरक्षा आनी भौशीक सुरक्षा ह्या कारणा खातीर 12 देशांतल्या नागरिकांक अमेरिकेंत प्रवेश करपा बंदी घाल्या. ह्या 12 देशांत अफगाणिस्तान, म्यानमार, चाड, काँगो, इक्विटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आनी यमन ह्या देशांचे पुरायपणान बंदी आसतली. जाल्यार गुरुंडी, क्युबा, लाओस, सिएरलिओन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान आनी व्हेनेझुएला ह्या देशांचेर कांय प्रमाणात बंदी घाल्या. बंगळुरूच्या चन्नास्वामी मैदानार लागसार जाल्ल्या
चेंगराचेंगरीची घडणूक म्हळ्यार सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या हलगर्जीपणाचो कळस आसा असो आरोप भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय म्हणयारे संबित पात्रा हांणी केला. IPL सर्तीत रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पंगडाक जैतिवंत पद मेळ्ळ्या उपरांत आयोजीत केल्लो आनंद उत्सव मनोवपाक गर्दी जाल्ली. तातूंत 11 जाणांक मरण आयिल्ले आनी 33 जाण जखमी जाल्यात. ह्या घडणुकेची दखल घेवन भाजपान नवी दिल्लीत आयोजीत पत्रकार परिशदेत ह्या घडणुके खातीर राज्यांतल्या काँग्रेस पक्षाक जापसालदार धरला. चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ है, क्या वह मात्र एक एक्सीडेंट था? Was it just an accident or was it a manufactured stampede? मैं कहूंगा कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the chief minister. चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे स्टैम्पीड तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He is trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. Kannadigas are not going to forgive the chief minister and the deputy chief minister. ये चीफ मिनिस्टर और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की आपस की लड़ाई के कारण, दोनों के बीच अनबन के कारण 11 जाने गई है. ना तो भारत क्षमा करेगा और ना ही कर्नाटक और बेंगलुरु क्षमा करेगा DCM और CM को. अयोध्येत श्रीराम जन्मभूमी मंदिराच्या पहिल्या माळ्यार बांदिल्ल्या श्रीराम दरबारात भगवान श्रीराम हांच्या रामराजा रुपांतल्या मुर्तीचे विधिवत प्राणप्रतिष्ठेची कार्यावळ आयज जाली. ह्या प्राणप्रतिष्ठेत श्रीराम, देवी सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आणि हनुमान अशा मूर्तींची प्रतिष्ठापना केल्या. या कार्यावळीत 101 आचार्यांनी विधी, अनुष्ठान आणि धार्मिक उपचार केले. उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. मुखेल मंदिर वाठार आणि 21 मूर्त्यांची लेगीत स्थापणूक जाल्या. आसामात हुंवाराचे स्थितीत सुधारणा जाल्या. खूप कडेन हुंवाराचें उदक सांठपाचें उणें जालां. ह्या हुंवाराक लागून सुमार 7 लाखां परस चड लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. हुंवाराक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो वाडला. मजगतीं श्रीभूमी हो हुंवाराचो त्रास जाल्लो सगळ्यांत चड पिडीत जाल्लो वाठार. हांगा सुमार 2.5 लाख हुंवार पिडीतांक त्रास सोंसचे पडले. उत्तर सिक्कीमात उटंगराच्या पावसाक तशेंच भुंयझरणीक लागून थळाव्यांक खूप त्रास भोगचे पडले. बचाव कार्य सुरू आसतना वापरपी हेलिकॉप्टरां कांय वेळा उपरांत वायट हवामानाक लागून येरादारी करपाक पावली ना. मात आयज सकाळीं हवामानात मातसो बदल जाल्ल्यान हेलिकॉप्टर्सांक प्रवाशांक यो व्हर करपाक शक्य जालें. हवामान खात्यान उत्तर उदेंत राज्यांनी येता त्या 7 दिसां भितर उण्या तशेंच मध्यम प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. तशेंच कांय वाठारांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमासूय उक्तायला. आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या प्रवासात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याण ह्या माध्यमांतल्यान जाल्या इतिहासीक वाटचाल. गरिबां खातीर घर, बायलांचो सन्मान आनी शेतकऱ्यां खातीर आदार ह्या सारकिल्यो येवजण्यो लागल्या चालीक. संवसारीक पर्यावरण दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सयत मानेस्तांनी दिल्यात संदेश. पर्यावरण पूरक सैमा खातीर लोकांनी योगदान दिवपाचें केलां आवाहन. दोनापावला राजभवनाचेर पर्यावरण दिसा निमतान जाली खासा कार्यावळ. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्लास्टीक मुक्त वापर करपाचेर दिला भर. गोंयराज्या क्षयरोग निर्मुलना खातीर भक्कम आनी समन्वयीत यत्न आसात सुरू. टीबी मुक्त भारत अभियान नियाळ बसकेत मुखेलमंत्र्यांनी घेतली माहिती. आसामांतल्या हुंवाराची परिस्थिती ल्हवू ल्हवू लागल्या सुदारपाक. बचाव आनी मजत कार्य आसा सुरू. आणि तेने खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.